विजिटाचे म्हाका ॲक्च्युली विधानसभेन फाटले फावटी म्हणजे विरोधी पक्ष नेत्यान मुद्दामून हॉस्पिटलाचो विशय काडलेलो हॉस्पिसिओची खूप जुनी बिल्डींग आसा, नवीन बिल्डींग आमची कंप्लीट अजून जावंक ना. तांचें म्हणणें आशिल्लें की जाता तितके बेगीन शिफ्ट करपाक जाय. प्रत्येक फावटी साऊथ गोंयांतले सगळे आमदार जे आसा पळय ह्या हॉस्पिटलाचेर हेल्थाच्या डिमांडाचेर उलयताच. आज हांव मडगांव आशिल्लो थंय हांवें डिसायड केलें की विजीट करून पळोवप एक्झॅक्टली कितें स्थिती आसा ती. सगळें पळयल्या उपरांत तशी खरें म्हणजे लोकांक प्रॉब्लेम जाता, मान्य करपाक जाय आमकां. कारण 85% ऑफ द ऑक्युपन्सी म्हणजे MS म्हणून आतांच सांगतले 85% ऑक्युपन्सी असल्या कारणान बऱ्याचशा लोकांक कॅटर करप. कारण साऊथ गोंयांतले सगळे आमच्या कडेन जायत्यो फॅसिलिटीज हांगासर आसा. फॅसिलिटीजच्या बाबतींत आमी कमी ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां कमी पडटा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार 4 एनेस्थेसिस्ट हांगासर आसा, सर्जन आसा, OT आसा, सगळें आसा. बट ज्यो बेड एक्स्ट्रा जाय आशिल्ल्यो आनी आयज पयस थोडीशी जागा जाय आशिल्ली ती ना. हेजो मेन कारण म्हणजे जुनी बिल्डींग जी ही तुमी जी सायडीची पळयता ती मोडोंक पावली पळय न्ही, ताका लागून ती आमकां बंद करची पडली. दॅट इज वन ऑफ द रिजन. आनी त्यांच्या सगळ्या म्हणजे साऊथ गोंयांतल्या सगळ्या आमदारांनी रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे आमकां शिफ्ट करपाचें टार्गेट जे आसा. आमी म्हणटा की नोव्हेंबर पर्यंत हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन सकाळींच उलयला येतना. हेल्थ मिनिस्टरा सांगलें हांव वतलो म्हणून मुद्दम. ताणें म्हटलां की टार्गेट नोव्हेंबर दवरलात, हेल्थ मिनिस्टरानूय दवरला. ही इज ऑल्सो कंटिन्युअसली तो फाटल्यान आसा. आमचे डायरेक्टर DISA आसा, तेय बी विशय हो फॉलोअप करीत आसा. नोव्हेंबर पर्यंत हांव म्हणटा नोव्हेंबर पर्यंत टार्गेट म्हणजे की हांगासल्यान आमी थंय शिफ्ट करप. आनी जातलें कितें म्हणजे आमकां थोडे शिफ्ट करूं शकना, आमकां सगळे वांगडाच शिफ्ट करपाक जाय. शिफ्टींग प्लॅनूय आमी रेडी केला ऑलरेडी हॉस्पिटलाचो. हांगासल्यान गेल्या उपरांत कशें शिफ्ट जातले आमी थंयसर सगळें रेडी केलां. आमकां GSIDCन सांगलां की बिल्डींग आमकां ऑक्टोबर पर्यंत आमच्या कडेन दिता म्हणून. ऑक्टोबरान जर तेंच्यांनी हँडओवर केली, सप्टेंबर एंडींग 30th सप्टेंबर एंडींग, इट इज रिक्वायर्ड 1 month फॉर DHS बाकीचो सगळो ताबो घेवपाक आनी येते. आमी म्हणटा की ऑक्टोबर एंडींग पर्यंत म्हणजे 30 ऑक्टोबर. आमी टार्गेट डेट नोव्हेंबर. आमी 15 नोव्हेंबर पर्यंत तरी पूर्ण शिफ्टिंग करून म्हणजे तारीख निश्चित सांगना हांव, बट नोव्हेंबरान केन्ना तरी आमी तें हॉस्पिटल इनॉग्रेशन करपाचो जो आहा पळय न्ही, हेल्थ मिनिस्टराक आमी सांगलें ताजेंय म्हणणें आसलें की नोव्हेंबरान आमी करुया आसलें. कारण लोकांक इतके त्रास जाता ते पळोवन थंय गेल्या उपरांत उरलेले थोडे कितें आहा इनकम्प्लीट ते आमकां कंप्लीट करून घेवप शक्य आसा. पण नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत आमी शिफ्ट जाता आनी लोकांक बऱ्यो सगळ्यो सुविधा ज्यो आसा थंयसर जाता. डिले जाल्या त्या बद्दल म्हाकाय दिलगिरी व्यक्त करता हांव. कारण हांवूय GSIDC चेअरमॅन आसतना तो फॉलोअप करतालो. बट तेजेर डिसिजन वेळच्या वेळी जाली ना व्यवस्थीत रित्या. जर डिसिजन बेगीन आमची जाल्ली ती नर्सिंग कॉलेज आनी हें तें. बट नाव द हेल्थ मिनिस्टर हॅव टेकन डिसिजन एटलिस्ट वील स्टार्ट हॉस्पिटल फर्स्ट. रेस्ट ऑल तेजो वयलो फ्लोर आमी कित्याक यूज करता आनी कितें मागीरची गजाल. आमी पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचें सुरू करता आनी बाकीचे निर्णय मागीर घेता. हे ताणेंय विधानसभेत तुमकां सांगलां ऑलरेडी. त्या ती चीफ मिनिस्टरान सांगलां त्या भशेन एसेंब्लीक गेल्ले एसेंब्लीक हेल्थाच्या डिमांड्साचेर उलयता आसतना हांवें हो इशू रेज केल्लो बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज वेल एज एक्झिस्टींग हॉस्पिटल. टील द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एवरीथींग इज डन. I said at least see how best we can make some improvement. Now he had told that time that he will one day come and see by himself, and health minister has also said that he will come.